कितें इशू येयल्लो तुमकां? टॅक्स जायतीं वर्सां कितें टॅक्साचे 2 इशू आसले. एके वाटेन लोकल लोक येता आनी तो म्हणटा कितें 2000 रुमांक आमी जे बसयल्ले ते तांकां जोड लागता. बारीक गेस्ट हावस आसा 500, 700, 1000 पासून रूम दिता आनी तांकां 2000 एका रुमा फाटल्यान भरप प्लस गार्बेजीकूय वर्साक 2000 भरप. एक टॅक्स तो मातसो तांकां चड त्रास जाता आनी ग्रामसभेन फाटले टायम इशू येयलोलो. ताका लागून आमी तें डिफरन्शिएट केलें. आमच्या लोकांक मातसो रिलीफ मेळचो म्हणून आमच्या बारीक लोकांक आमी 1000 रुपया केलो आनी जे मोस्टली भायलेच आसात जे मेजर हॉटेल चलयतात तांची रेट मोर दॅन 10,000, 12,000-15,000 अशी रेट आसा. तांकां मॅक्झिमम बसोवपाचें थारायलें आनी आमच्या लोकांक मातशें तातूंत रिलीफ मेळोन पंचायतीकूय भितर रेव्हेन्यू येवचो म्हणून आमी तें डिसिजन घेवन आमी तें करताले. एक्चुली खूब आदीं करपाक आसलें सो तें जावंक ना. सो म्हाज्या टेन्युरान हांवें तें आतां घेवन केलें. लँड कन्वर्जनाचो विशय आयलो. लँड कन्वर्जन म्हणल्या उपरांत हांवें डिटेलान सांगलां तें आनी तुमी आयकल्यात. काही मेंबरान बोब मारली आनी आमचे मिटिंगे जाले, खूब जालें आनी खूब वाठारांत लँड कन्वर्जन जाता म्हणून आनी ते लास्ट करता TCP न्ही. सो लोकांचो इश्यू आसल्या कारणान की आमी आमचे पंचायतांसून रेजोल्युशन घेवन तांकां धाडटलें की मांद्र्यान एवॉयड करचें. बट लिगली म्हाका दिसता तांकां तें करपाक जायना अशें म्हणून आनी जायती मनशांनी म्हटलें. बट हाचेर म्हाजी एक सेपरेट हें आसा आनी आदीसून हांव बोब मारता. आयज हांव कोदेलीत आसा, आयज हांव सरपंच जाल्लो आसा. सो आयज म्हाजी आनी हांव लोकांक विनंती करता की पण दिल्लीकार वा हरियाणावाले इवन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी आसा जे जॉयंट को-ओनर्स आसा आनी कितें आसा तांकां प्रेशरायज केले वयता. डायरेक्ट एक शेअर घेवप दुसऱ्या शहराक प्रेशरायज करप आनी लोक गरीब असल्या कारणान कोर्टाक वचोंक शकना. लास्ट सेटलमेंट करून प्रॉपर्टी भायल्यांच्या हातान दिता आनी सामकें डेव्हलपमेंट म्हणटा ताका आनी पद्दत ना. 1 मिटर सरावंडिंगा सोडून कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट 3 मिटर 5 मिटर फ्लोर काडीत आसात आनी म्हाका हे पयलींसून हांव हेचे अगेन्स्ट आसा. बट म्हाका ती संदी मेळनासली उलोवपाक. आयज हांव काणपणी उबो रावन सांगता मांद्र्या गांवांत आमचेच लोक थोडे जे 114 काडून ओनरांचे जावं देशप्रभू म्हणया, देसाय म्हणया आनी कोण व्हडले ओनर आसात, दोंगर आसात तांची 114 घेवन आमचेच लोक भोंवतात. तेच लोक बोब मारतात की ती प्रॉपर्टी भायल्यान घेतल्या डेव्हलपमेंट जाता आनी हें आतां आमचेर बोटां दाखयता. बट हांव म्हणटा हें स्टार्ट खंय जाता? स्टार्ट जाता तें बेजीक जे आमचे लोक विकता. आमचे लोक भायल्यांक विकतात आनी भायले आमचो मांद्रेचो ग्रीनरी वो मांद्रेचो गांव समोवपाक येयना. ते आयल्या पयशे करतात, ते विलास बांदतात आनी मागीर ते विकतात. आयची मांद्र्याची रेट आसा म्हाका दिसता स्टार्ट जाता 7 crores विलांची रेट अप टू 12-15 crores आसा. सो तुमी चिंता रेट खंय पावल्या. सो भायले जे लोक आहा तांकां मांद्रेचो मोग ना. मांद्रेच्या लोकांक मांद्रेचो मोग आहा. बट काही सोशल एक्टिविस्ट आसात वा काही आनी आसात आमचे मदें भोंवतात ते मनीस भायल्याक हाडून प्रॉपर्टी विकता न्ही. आमचे लोक इनवॉल्व आसा म्हणून भायले घेवंक पावले. मागीर ते सेटलमेंट करूंक वयतात. कोटींनी पयशे घातल्या उपरांत ते तिंगा झाडां लावचे ना, तांकां बिल्डिंगूच बांदच्यो पडल्यो. सो तो मागीर TCPशी वयता. TCP परमिशन दिता. TCP परमिशन दिल्या उपरांत आमची अशी फायल आतां आतां 15 days केल्या. पयले 1 month आसलो. विदीन 15 days आमी क्लियर करपाची नाजाल्यार BDO आनी मागीर DOP रेडीच आसा दिवपाक. सो हांव नको एक क्वेश्चन जातलें बट आमी हेचेर बरें डिस्कस करून फुडें व्हरपाचें चिंतलां. घडयेक आमच्या काही मनशांनी सांगलां की कोर्टाकूय आमी या म्हणून. सो हांव तांकां कोऑपरेट करतलो. की तुमी अरावंड 6 to 7 हॉटेल्सांक क्लोजर नोटीस काडला कित्याक? सांगपाचें म्हणल्यार एक स्पेसिफीक इश्यू आसलो आनी अशें जावचें न्हू एकाच पाटल्यान कित्याक लागल्या म्हणून. तातूंत थोडे आसले जेणे टॅक्स भरूंक नासलो, थोड्यांनी लायसनाक एप्लाय करूंक नासलें. सो आमी ताका रिमायंडर म्हणून एक पयली नोटीस धाडलेली. तेचे उपरांत सेकंड नोटीस धाडली. उपरांत तांणी परमिशनाय काडली, पंचायतीचो टॅक्सूय भरलो आनी परमिशनां येयली. तातूंत एक माया हॉटेल म्हणून दांडोशे वॉर्ड नंबर 11 तातूंत आसलें. तातूंत कितें जालें म्हाका म्हाज्या टेन्युरान नात म्हणल्यार 3-4 फावट म्हाका कॉल येयलो की रातच्यो रोड ब्लॉक जाला आनी आमी म्हाका दिसता 4-5 मेंबर वचून इन्स्पेक्शन केलें. थिंगा म्युजीक चालू आसलें आनी रोड एंटायर ब्लॉक जालो. नेबर्स येयले. नेबर्स म्हणाले तूं तरी कितें कर, आमचो रिक्वेस्ट आसा कित्याक आमची हिंगा घरां आसा, आमकां हिंगा न्हिदोंक मेळना. मागीर मदत कितें तरी बाजार म्हणून आसलो, नायट बाजार अशें कितें केलें. सो आमी ताका वचून रिक्वेस्ट केलें. ताचे उपरांत ताका डिमोलिशन आमी काडल्या उपरांत म्हाका दिसना तेणें तें कमर्शियल बिजनेस करप म्हणून
तरी जावन आमी कितें म्हणटा केन्ना लोकल आसा जाल्यार तूं तुजो बिझनेस कर, रेस्टॉरंट कर, जेवण ईट, बट वायलेशन करनाका, म्युजीक घालप, रोड ब्लॉक करप हें योग्य जायना. म्हणून स्पेशली आमी ताका धाडली आनी ताका रिक्वेस्ट केलो की तूं हें सगळें बंद कर, नाजाल्यार आमी येवन आमचे फुडले कितें कारवाई करतले. तेच भाशेन आशव्या एक लीलॉला म्हणून रेस्टॉरंट आसा, ताणें 2 वर्सां टॅक्सूच भरूंक ना. सो ताका आमी क्लोजर नोटीस काडली आनी ते कोणें तरी एक रेंटाक घेतला. सो तो मनीस पर्सनली म्हाका मेळ्ळो आनी ताणें सांगलें की हे भाशेन आसलें म्हणून आपणाक खबर ना, आपणाक सगळें अपडेट आसा. सो आपूण परमिशनाक घालता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.